साहेबिणीच्या फेस्ताच्या 25व्या दिसाच्या नव्यानाक सर्व आमच्या प्रेक्षकांक म्हजो प्रणाम. देवान गब्रियल बोडव्याक मोरयेक धाडटाना ना मान देवाचे माये म्हूण सांगून आपलो न मान ताचे कडेन सांगून धाडलो. गब्रियल बोडव्यान खुद्द देवाचो प्रणाम येवन मोरये मायेक सांगलो. सगळ्या संवसार असो धनी आनी राय त्या धनिया देवानच त्या मोरयेक नमान केलो म्हणटा आसतना किरकोळ मनशांनी आमी मोरयेक आनी कितले वर्त्या रितीन तिच्या स्तुतीगायन करना जायचे. तर आज ह्या व्लॉगाच्या वेळार आमी मोरयेची स्तुतीगायन विविध भासांनी हांगासर करतल्या. तर येया कोण कोण खंयच्या भाशेन मोरयेची स्तुतीगायन करतात म्हणलें आमी पळोवया. तर आमची कलरफुल फॅमिली परत एक फावटी हांगासर आसा. तर आज मोरयेच्या स्तुतीगायनाचो दीस. तुमी मोरयेक खंयच्या भाशेन कंतार म्हणूंक कशें येतात? हिंदी भाषा. ओके, हिंदी भाशेन मोरयेचे कंतार आमचे खातीर. हे मरियम हमारी सहायनी, तूने सबके दुख दर्द को जाने. हे माँ मरियम हमारी सहायनी, तूने सबके दुख दर्द को जाने. वाव, आमचे सिंगर सिस्टर्स बऱ्या मधुर ताळ्यान तुम्ही आमच्या वीक्षका खातीर आज हांगासर गायन केलां. ते मोरयेच्या आशिर्वादान परत ते फावटी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागता. देव बरें करूं. थँक्यू. तर हांगासर आसात दोगां भुरगीं इंग्लिशांत आनी लातया भाशेंत सिंग करतलीं. As I kneel before you, as I bow my head in prayer, take this day, make me yours, and fill me with your love. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. थँक्यू. You're welcome. हॅलो, हॅलो. नाव कालें तुमचें? विनिशा फर्नांडीस. ओके, तुमचें? प्रज्वल. ओके सिल्विया. ओके. आज आमच्या मोरये स्तुती गायनाचो दीस. तशें आमी मोरयेची स्तुती गावंक विविध भासांची कंतार आज आमी हांगासर सिंग करना आसा. तर तुमी आज खंयचे कंतार सिंग करतात? No one can live as an island. वाव, बरें कंतार. तर येया सिंग करया. No one can live as an island, journeying through life alone. Since we are most loved by a mother, Jesus gave us his own. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come. वा, बरें सिंग करतात. कॉयरान म्हणी आसात गी? आसुनी. तशें जाल्यार तुमचो ताळो बारी बरो आसा. मोरयेची स्तुती गायन करता आसतना तुमी कशें मोरयेक सांगलें की आमच्या सांगात सदां ती ये मोरये आमच्या सांगात राव मोरये म्हणून ती मोरी मागीर तुमच्या सांगात सदांच रावून तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणून मागता. थँक्यू. हॅलो, हॅलो. कशें आसा तुमी? हां, बरें आसा. तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव मॅगदलीन. आमचे आज मोरयेच्या स्तुती गायनाचो दीस म्हणून आमी करना आसा. मोरयेक दुसऱ्या भासांनी आमी कंतारां गावन तिका मान करता. अशें कोंकणींत तुमी खंयचे कंतार सिंग करतात? बुडव्या संगे. येस, या. बुडव्या संगे करया नामान माहिती आमच्या तारुकाची, लागीं सरया तिच्या मोगान वाडती आमकां बाचावेची. बुडव्या संगे करया नामान माहिती आमच्या तारुकाची, लागीं सरया तिच्या मोगान वाडती आमकां बाचावेची. केदें व्हरतें भाग मोरयेचें, प्रसूत जावचें आपल्या पुताक. आवय तरी आमकां रावचें, सरबे सावच्याक देख जावन सोपच्याक. देव बरें करूं. तुमी बऱ्या तऱ्यान गायन केल्ल्या खातीर मोरयेचे आशिर्वाद तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागता. ओके, थँक्यू. थँक्यू. तर आमच्या मोरयेचे भाव कार्मेली तांकां आमी आमच्या मोरयेचे भाव म्हणून सांगतात. तशेंच ती मोरी तांची माय तशेंच व्हडली भयण म्हणून ती मोरये मायेक मान करतात. तर येया आतां लातया भाशेन आमचे ब्रदर्स कितें गायतात म्हणून आमी पळया. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Heve, a te suspiramus, gementes et flentes,
Inhal lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illus suos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris sui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. बऱ्या तरान तुमी सिंग केला ब्रदर्स तुमकां देव बरें करूं म्हणटा साल्वे रेजिनाचो अर्थ कोंकणींत नामारणी जावन आसा नामारणीच्या मागण्यांत आनी बऱ्या तरान लातया भाशेन हांगासर गायला देव बरें करूं ब्रदर्स थँक्यू सो मच. सान सिसिलिया म्हणटा जो गायता तो दोडत्यान मागता म्हूण सांगून मोरयेक आमी सुती गायनांनी मान करता आसतना मोरयेचे आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचे चड न्ही चड पडटली तर तुमच्या कुटुंबांत मोरयेक तुमी गायनांनी गाणांनी तिका नामान करी जाय म्हणून ह्या मुखांत तुमचे कडेन एक ल्हान विनंती करता तर येया नव्यान करया. कशी आसात सर्वां बरीं आसात न्हू. आज आमी खंयच्या दिसाची नविनाकरण आसात 500 दीस. फाटल्या 4 दिसां सावन आमी दुसरे दृश्टवा विशयांत आमी आयकलां. तर आतां हांव विचारतां खंयचे पुरा म्हणून विचारतां. कोण पुरा सांगतात म्हाका? खंयचे म्हूण सांगा. लुर्ज माय, वेलंकरी माय, फातिमा माय, आनीक ग्वादालुपे. 4 विशयांत आमी आयकलें. तर आज आमी 5व्या दृश्टवा विशयांत आमी आयकतले. हांव तें जावन आसा नॉक म्हणल्या जागेर जाल्ल्या मरयेचें आजब. हांगासर एक पिंजूर आसा. दिसता की तुमकां? हें दृश्ट 1789 नॉक म्हणल्या पोरन्या इगर्जेंत दुबळ्या इगर्जेंत हें थंयसर जाल्लें. आनी थंयसर मस्त जाणां कश्टून आसले आनी तांकां थंयसर मस्त कले म्हणटात मागणे इगर्जेन मिसाक वचून येतली. त्या वरवीं मरी थंयसर दिश्टी पडटा. हांगासर तुमकां मरी मात्र न्हय बगर 4 दृश्टवां दिसतात. तीं जावन आसा जुजे, जुवांव वांजलिस्ट आनी आमकां एक आल्तर दिश्टी पडटा थंयसर आनी एक शेळी आनी जायते बडवे थंयसर दिश्टी पडटात. आनी हें कल्याक हें एक मौनपणाचें दृश्ट जावन आसलें. कित्याक मरी मौनपणाचें दृश्ट जावन आसलें म्हळ्यार त्या गांवांत दुबळीकाय जाल्ली देखून थंयसर हें घडलें. आनी पयलें जावन थंय मरी आमकां खरें शिकयता म्हळ्यार आमी एवकरिस्तांत वांटिली जाय म्हणल्या विशयांत आमकां थंयसर मरी आमकां हे विशय दिता. तशेंच जुजे आमकां थंयसर दिश्टी पडटा. तो जावन आसलो एक दुबळो आनी कालतेपणाचो मनीस जावन आसलो. तशेंच आमकां जुवांव एंजलिस्ट आमकां दिश्टी पडटा. ताच्या हातीन कलें आसा, बायबल आसा आनी ते बायबलांत तो वाचता आनी आमकां शिकयता. तशेंच थंय शेळी दिश्टी पडटा. शेळी जावन आसा कोण? जेजू क्रिस्त जावन आसा देवाची शेळी. आमी मिसाक वांटिली जातना कम्याव सेवच्या ही मुखार आमी खरें म्हणटा ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली म्हणटा. हीच जावन आसा ती शेळी जेजू क्रिस्त आमचे थंय येवंक आशेता. तर आमी मिसांत वांटिली जाय आनी जेजू क्रिस्ताक आमी पयलें जावन आमच्या काळजांत येवकार करी जाय. दुसरें जावन आमी कलें करी जाय, आमी ताका जेजू क्रिस्ताक आमी परगटूंक जाय. आमी करया मू वय न्ही? तशें जाल्यार आतां आमी सगळीं दोळे धांपया आनी आमच्या आवय बापाय पासत मागया आनी आमकां कोणें पुरा आमी कोणाक पुरा दुखयला तांचे पासत मागया, आमच्या टिचर्सी पासत मागया. तशेंच हांव तुमकां मागणें शिकयतां तें तुमी म्हज्या फाटल्यान सांगचें.
मोरये माये तुजी भुरगीं हांगा आमी एकठांय जाल्या तुज्या शेगुणांनी त्या शिकवणी जियोंक आमकां शिकय आमकां शिकय त्याच बरी त्याच बरी आमकां मौनपणाचो आमकां मौनपणाचो महत्व महत्व आमचे जिणेंत कळीत कर आमच्या जिणेंत कर आमेन वो गर्सिया मोरिये